फातर्पेची जात्रे उपरांत जावपी काणकोण केपें शिमेवयल्या आमोले वाठारांतले धालो आपले वेगळेपण जपोवन आसात। 7 दीस जावपी ह्या धालांची सांगता शेनवारा जातली। जाणा जावन घेवया धालांचे वेगळेपण थंयच्या जाणट्यांच्याच तोंडांतल्यान आनी पळोवया हांगाच्यो आगळ्योवेगळ्यो धालो। धालांचो मांड हो बायलांक हितगूज करपाची, सुखदुख्खां सांगपाची, मेकळो स्वास घेवपाची हक्काची सुवात। धालाच्या मांडार येवन मनां मेकळी करपाची परंपरा खूबच पोरणी। देखून धालांक मानसशास्त्राचे नदरेनय म्हत्व आसा। काणकोण केपेंच्या आमोले गांवकरवाडीच्यो धालोय पारंपारीक मानसिकतायेचें दर्शन घडयतात। 100 वर्सांचो इतिहास आसलेल्या ह्या धालांचे खाशेलपण सांगता शंभू गांवकार। तो म्हणटा लग्न जावन गेल्ले भयणीक गांवांतलो भाव ह्या वेळार आपोवन हाडटा आनी धाला मांडार खेळपाचो मान दिता। तर अणभवुया भयणोलांच्या मोगाळ भावबंधनांनी चिप्प जाल्ल्यो आमोलेच्यो भावपिश्यो धालो। आमची अमास जाली, खंयची मालवण अमास जाली, पौश म्हूण लागलो म्हणटरी आमी कमेस करताय। म्हणल्यार आमची जात्रा जाले नंतर आमी कमेस करताय। फातर्पेची जात्रा आमची मेन, ती जात्रा काबार जाली म्हणटरी आमी मरे कमेस करताय। लग्न करून दिल्ल्या चेडवांक तुमगेलो मान बीन आसा म्हणटा। मान आसा, आमी गाण्यांनी तांकां आपयताय। आतां आमची गाणी पळय आतां चालू आहली न्हू, ती गाणी तसली आमची। म्हणजे कितें कशें कितें कोणा कोणा आपयता? सगळ्याक भावान भयणीक आपोवप। म्हणजे जी खंयच्या वर्सा पयलीं आमी भावाचें नांव घेतात, मागीर भयणीचें नांव घेताय आनी भयणीच्या गाण्या भशेन आमी तांकां धालांक आपयताय। म्हणजे लग्न करून हांगासर दिल्ल्या चेडवांक सगळ्यांक मागीर त्या सगळ्यांक नांव घेवप। सगळ्यांक नांव घेवप। दिल्ल्या तितल्या आमच्या गांवां इतलीं गांवां आसा न्हू, दिल्ल्या सगळ्या चेडवांक नांव घेवप। मागीर आमी गाणी म्हणून शास्त्र करता, मागीर आमी लग्न लायताय। लग्न म्हणून करतात, दोग जाण बायले एक चेडूं जाता, एक बाय न्हवरो जाता, मागीर गाणी म्हणटात। मागीर आमी भोवणी म्हूण करतात। ती भोवणी काबार जाली म्हणटा आमी एक भुरग्याक हाडून तेजी शास्त्र करतात, दुकोर मालस म्हणून। आनी आतां आमची गांवांक आतां 8 दीस कोण आमच्या भोवणेक कुंटी करपाक मेळना। अशें हे करून जातरी आमी 7 दीस जाले म्हणटकीर 8व्या दिसा कडेन आमगे सगळें शास्त्र जाता सकाळी। मागीर आमी दनपारां आमी सगळें शास्त्र करून मागीर आमी घरा वता, मागीर कांय ना आमगे। 21 पावणे 22 मार्गी, 21 पावणे 22 मार्गी, देवान धाडल्यो रंबायो गे, देवान धाडल्यो रंबायो। हे गाणें खंय तरी संकलन केल्लें न्हय, हे गाणें आजुनी मांडार धोलता खेळटा। ह्याच गाण्याचेर कितलेशेच बायलो आज आपलो व्हडलो धालोत्सव रंगयता। धालोत्सव आज पुराय गोंयाक वेगवेगळ्या भागांनी वेगवेगळ्या पद्दतीन मनयतात। पूण काणकोणाच्या सिमेर आनी केपें वाठारांत येवपी आमोले गांवांतलो धालो मातसो जगा वेगळोच। ह्या धालोन भावा भयणीचे नातें कशें दृढ आसता आनी कितली आपुलकाय आसता हें सांगपी हो उत्सव चलता। आनी येता त्या शेनवाराक हाची सांगाता जातली। गोवा 365 खातीर देविदास गांवकर।